दिवचले खंय बीजेपीचो शिव येतलो। 2012 बीजेपीचो गड आयलो, मात दिवचले शिव गेलो। 2017 मात दिवचले बीजेपीचो शिव येतलो म्हणून रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक विश्वास। दिवचले बीजेपीचो विजय संकल्प मेळावो जालो। मराठी खातीर जे कितें करपाक जाय ते सरकार मराठी अकादमीच्या माध्यमांतल्यान करता म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार नरेश सावळाक उद्देशून उलयलो। ज्या ज्या मतदारसंघांनी वतान थंय जो प्रचंड प्रतिसाद मेळटा तातूंतसून हे निश्चितपणे क्लियर जाल्ले आसा। पूण हे सगळे जाता आसतना दिवचलकारांचें कितें? दिवचलकारांचो सहभाग ह्या सरकारान आसतलो की ना तो निर्णय तुम्ही ह्या निवडणुकीक घेवंक जाय। कोण फॉरवर्ड बॅकवर्ड ह्या विचारांत घुसपाल्ले लोक काही आसात। मराठीचो प्रश्न एक दीस घेऊन विधानसभेत रावलो। अरे मराठीचे जर तुका खरेंच प्रेम आसा जाल्यार त्या विशया खातीर किमान 21 जाण तुका जाय की नाका। आमकां हांगा तेडा निर्माण करपा खातीर आमी ना। मराठीक जो दर्जो दिवंक जाय आनी मराठीक जी मदत करूंक जाय ती आमी अकादमीच्या माध्यमांतसून करतात। 2012 पूर्ण बहुमत घेऊन आमचे सरकार आयले हाज्या बद्दल एक सगळ्या गोंयकारांचे हांव केन्नाच उपकार विसरचो ना। पण हे सगळे करता आसतना म्हाका एका वाक्याची याद जाली। शिवाजी महाराजांचे वाक्य हा दिचोलेन वापरता, गड आला पण सिंह गेला। 21 सीट आयले पण आमचो सिंह दिचोले गेले निवडणुकीत। म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद आसत जाल्यार ह्या खेपा गडा बरोबर शिव येतलो काय ना? पण म्हाका दिसता काही चुको आमी केल्यो। ह्यो चुको परत्यो जावंक जायना हाची काळजी आमी घेतले। हांव इतलेंच हांगा सांगूंक सोदता की हाका लागणारे जे कितें केंद्रा कडच्यान सहाय्य जाय ते स्टेटीक दिवपाची गॅरंटी हांव हांगा दिवपाक हांगा आयिल्लो। गोंयांत टुरिस्ट मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात, ताका लागून डिफेन्साचो दाबोळेचो एअरपोर्ट बंद करप ना म्हूण थारला। मोपा आनी दाबोळे दोनूय बरे भशेन चलतले म्हूण पेडण्यां विजय संकल्प मेळाव्यात पर्रीकार उलयलो। एअरपोर्ट हो डिफेन्साचो आसा त्यामुळे म्हजे कडेन आसा तो आमी बंद करपाची गरज ना असो निर्णय घेतला। कारण गोंयांत इतले पॅसेंजर आयल्या की ते लोक पोट भरूंक शकता जाय तितल्यानी हांगाय लोक पोट भरूंक शकता। टुरिस्टांची संख्या गोंयांत आमी सांगलेली ताचे पेक्षा चड जाली, 60 लाखाचेर पावली। हांवें 50 लाख 55 लाख म्हणलेली, आतां 60 लाखाचेर पावली। पण जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली करतात आमी करपाक भायर सरल्या तेन्ना ह्या लोकांनी ताका विरोध केलो। तुमच्या बरेपणान निवडून आयल्ले असता त्या सरकारचे कर्तव्य असता की तुम्ही आम्ही सगळेजण टॅक्स म्हणून जो पैसो भरता तो लोकां खातीर परत दिवपाचो असता। हाज्या आदीच्या काँग्रेसच्या सरकारांनी केन्ना हे धाडसय करूंक ना, तांच्या मनान सुद्धा येवंक ना। पण आमच्या सरकारांनी गोष्ट करून दाखयल्ली आसा। तुम्ही सगळ्यांनी ज्या ज्या पद्धतीन पैसो सरकारच्या तिजोरेन भरलो ताज्या परस दुपटीन तिपटीन आमी दर वर्सा तुमचे कडेन दितात। आमी आमचे मोठेपण म्हणून सांगनात, आमचे ते कर्तव्य आसा। प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी विनोद मेथर। दिवचलच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बीजेपीच्या उक्ते रावन वेगळच पद्धतीन निषेध केलो। काँग्रेसीन दिवचले लायिल्ले पक्षाचे बॅनर बीजेपीन खंय काडून उडयले। बीजेपीन आमदार नरेश सावळाच्या खंय बॅनर काढल्यात म्हणून काँग्रेस सांगता। शारांतले पक्षाचे बॅनर बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी काढले म्हूण ह्या दिवचलच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कसो वेगळेच पद्धतीन निषेध केलो पळयात। अहोरात्र प्रयत्न करून आमच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण डिचोली शहरात काँग्रेसीचे बॅनर मोठ्या प्रमाणात लायले। पण आज ह्या दिवचलची भारतीय जनता पार्टीचे उर्मट आणि गुंडाईजम असलेले कार्यकर्त्यांनी आमचे बॅनर जे आसात हे फाडलेले आसात, पिजलेले आसात। बॅनर तोडले म्हणून काँग्रेस पार्टी कमी जावचे नात किंवा मनोहर शिरोडकराची प्रसिद्धी कमी जावचे नात। आमी कपडे काढून हो जो आयज आमी निषेध जो केल्लो आसात ह्या बीजेपी सरकाराक, ह्या पर्रीकाराक, ह्या पार्सेकाराक इतलेच सांगूंक सोदता, काँग्रेसचे स्थान जे आहा गोंयकारांत हे सगळ्यांचे काळजान आसात। त्यामुळे काँग्रेसचे
जे हातीचे स्थान आहात काँग्रेस पक्षाचे जे स्थान आहात गोंयकार म्हण दिवचलकारांचे सगळ्यात काळजान आसात ते कोण तोडू शकनात। इवन दिवचलचो आमदार जे आसात या आमदाराचे यांच्यांनी बॅनर तोडलेले आसात। हेजे वयल्यान लक्षात येतात की ह्या भारतीय जनता पार्टी कडेन संस्कृती ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांकडे कल्चर ना आणि अशा पद्धतीन फ्रस्ट्रेशनान हे तेंच्यांनी जे आमचे बॅनर जे तोडलेले आसात त्या बॅनराच्या विरोधान आम्ही निषेध व्यक्त करता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। ओपांतल्यान आख्ख्या फोंडे तिसवाडी तालुक्याक उदक, मात ओपा कडच्यान लागींच आशिल्ल्या बेताळीच्या गोट्यावाड्यार लोक उदकाक पादेशेर। लागीं लागीं म्हयनो जाले ते नळाच्या उदकाक आशेल्यात। केन्नाय एक टँकर येता पूण तो तांकां पावना। झरीच्या उदकाचेर हे लोक गरज भागयतात। झर सुकतकच कितें करप तांकां प्रस्न। ओपा प्रकल्पा कडल्यान फकत 7 किलोमिटराचेर बेतोडेचो हो गोटवाडो। हांगा 25 ते 30 घरां आसात। म्हयनो जालो तांकां नळाचें उदक ना। सरकारान बांय बांदल्या खरी, मात कुयदाद नाशिल्ल्यान ती सोबेक उरल्या। सुमार 1.5 किलोमिटराचेर एक झर आसा। ते झरीचें उदक हाडून हे लोक गरज भागयतात। झर सुकतकच कितें करचें असो तांकां प्रस्न। PWDक सांगतकच टँकर धाडटात, मात तो लोकांक पावना। व्हडले देवळा मेरेन तर सामकें उदक ना अशें 20 दीस जाले रे 20 दीस जाले खंयचे हाडटा वयता थंयच्यान इल्लें व्हाळाचें झर एक आसा सकयल तिकडेन पयस आनी खाता हाडून टँकर अर्द्यांक दिता अर्द्यांक दिकूच ना सामकी ती बी सांगपा जाय तेंकां एकदम हांगा गेले रागां गेले आमी रागां गेले तेस मागीर तेणें टँकर धाडली आनी तेस मागीर तेणें तें काम रोखडें चालू केलें 2 दिसा सकयल पायप जालें तें पूण तेणें आमकां उदक सद्या ना। कितली घरां आसा हांगासर? हांगासर 25 पण आतां तुमकां उदक येना जाल्यार मागीर तुमी खंयचें उदक वापरता? आमी खंयचें व्हाळाचें पयस वता आनी पिवपाक बीन कितें उदक आमकां सगळे वाड्यार बी पावपा जाय। आमगेलो हें आसा पळय न्ही आतां ही मेन पायपलायन आसा ती मातशी तेणी मोठी करची आनी आमकां उदक धाडचें म्हणून ती कसामशाळीच्यान लायन बारीक घातलेली आसा। ती मोठी पायपलायन घालून आमकां मोठें उदक येचें। तेंगेले मनीस सांगता आमकां कितें जाण तूं ते पायपलायन बारीक मोठें उदक सोडल्यार पायप फुट्टा म्हणून आमी बारीक उदक सोडटा। ह्या वाड्यार सगळ्या लोकांक पावना उदक ताका लागून आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो। खंयच्यान येयल्या ती पायपलायन? ती कोराट ओपच्यान ती कसामशाळी बेतोडे उदकूच ना 20 दीस सुद्दां ना। आमी एक फावटी दाखा गेले सायबा सुद्दां घेवन हांगा येयली त्या खातीर हे हांगासर पुलार तेणी आमकां पायप घालून दिल्या अजून तेणी तें पुरोवना हें करना तें सारकें जावन तेंगेलें अजून ना। टँकर येयल्या त्यो बी फोन केले सांगल्यार मुद्दम एक बी धाडटा ते एक धाडून आमकां काय पावना उदक। मागणी करता आमकां कितें आमकां उदका प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व करचो म्हणून कितें सगळ्या उदका बायलांक सगळ्यान त्रास जाता। कपडे धुवपा मेळना 8-8 दीस 10-10 दीस कपडे सुद्दां धुवपा मेळना कांय ना। खातलो सुद्दां जाल्यार उदक ना पितलें। आतां पळय झरीचें उदक आसा म्हणून तें मेळत तें दीस पडना आनी एक 8 दीस 10 दीस उरले 4 दीस मेळटलें मागीर सुकता उदक मागीर सुकतलें। उदक ना तरी बिलां मात वेळार येतात। गोंय सरकार सध्या कॅशलेस जाता। बेतोडेचो गोटावाडो वॉटरलेस। पुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक ब्रेक।